जय जय. सो आज आमकां पुरुषोत्तम योगाचे कन्क्लूजन टॉपिक दिवचे दिसाची इज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी आनी हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजाले शिष्य आनी मुंबईन उरताची आनी इस्कॉन 1993 अंत जॉइन केले. तशी आनी प्रस्तुत जावन इस्कॉन चौपाटी टेम्पल अंतू काउन्सिलर जावन सेवे करते आसाची आनी हांकां 32 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स आसा. स्टायडर इलेक्ट्रिक अंतू आनी डेप्युटी जीएम डिजाइन डिपार्टमेंट अंतू काम करते आसाची. सो प्रभुजी का जी स्वागत आसा. प्रभुजी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून स्वागत करूया. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. प्रभुजी तुम स्वागत आसा. ओवर टू यू. Jai Ram. I don't have Kartal today. I'm temple, but I don't have Kartal today. I will just sing the song. Jai Ram, Rama, Jaya Vijana Girivara Yashodhana Yamuna Jaya Ram Punjabi Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Rama Rama Jai Ram Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunnilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Charine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. हरे कृष्ण. सगळे उपस्थित भक्तगणांक म्हगेले साष्टांग दंडवत प्रणाम. आणि आज हांव तुमगेले माफी मागता की म्हाका बेगीन दुसरी मीटिंग आशिल्ले दॅट इज आय कुड नॉट जॉइन यू एट 8 o'clock इंडियन स्टँडर्ड टाइम. तर आज जे आसा ते आमी 15th चॅप्टर ताजे जे आसा शीर्षक जे आसा ते योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन. ताजे जस्ट एक सारांश or overall what is been mentioned in this chapter ताजे वयर आमी चर्चा करत आसा. तर 14th chapter अंतू एक्चुअली जे आसा ते 3 modes of material nature ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. सत्व रज आणि तम. आणि तांतून जे आसा की कशी मनुष्य जे आसा ते भौतिक जगांत आयिल्ले नंतर हे 3 मोड्स जे आसा ताजें जे आसा इन्फ्लुएन्स जाता आणि
ताजेर इन्फ्लुएन्स जावन जे आसा तो भौतीक जगांतू ग्रस्त जाता आणि ताका जे आसा he do not have knowledge of the absolute because कारण की म्हळ्यार तागेले जे मोड्स जे आसा ताजे वयर ताजे प्रभाव चड आसा आणि म्हणून जे आसा ताका हे कळना तर नेक्स्ट चॅप्टर जे आसा जो 15th चॅप्टर आसा ताजे बद्दल आज आमी जे डिस्कशन करचे आसा ते तांतू जे आसा ते चॅप्टरांतू फर्स्ट 1 to 5th वर्स जे आसा तांतू जे आसा कृष्ण जे आसा ते अर्जुनाक सांगता हाव टू बिकम डिटॅच फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड म्हळ्यार भौतीक जगांतल्यान कशी आमी डिटॅच जावचे ताजे बद्दल जे आसा ते कृष्ण अर्जुनाक सांगते आसा ताजे नंतर 15 ते 15 6 ते 11th जे वर्स आसा तांतू ट्रान्समायग्रेशन फ्रॉम दिस ट्रान्समायग्रेशन ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा आणि आमगेलो गोल कसो आसा आमगेलो गोल जे आसा ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डान रिटर्न वचचे आसा ताजे बद्दल हे जे आसा हातूंत सांगिल्लें आसा आणि आमी जे आसा ऑल लिव्हिंग एंटिटीज आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा अँड येट आमी जे आसा हे मटेरियल बॉडी मेळिल्ले नंतर आमी जे आसा ते भौतीक जगांतू आमी स्ट्रगल करताची आणि स्ट्रगल करताची पण आमी जे आसा आमगेले भौतीक सुख ताजे मागचे जे आसा ते चड उरता कारण आमी मोडसांतू बद्ध जाल्लेलो आसा आणि ताजे खातीर जे आसा ट्रान्सिडेंटलिस्ट आसा तांणी जे आसा तांणी हाका जे आसा ते तांकां क्लियरली दिसता की हे बद्ध जीव जे आसा ते कशी बद्ध अवस्थेंत आसा आणि म्हणून जे आसा तांणी कसं करताची तांणी जे आसा ते आध्यात्मिक स्तरा वचचे प्रयत्न करताची कृष्णाल भक्ती करून ताजे नंतर वर्स 12 to 15 ते कृष्णाले पोझिशन एज अ मेंटेनर कृष्ण कशी मेंटेनर आसा ताजे बद्दल जे आसा कृष्ण हातू सांगता आणि कृष्णाल जे मेंटेनर आसा हे गोत आसा ताजे खातीर आमी जे आसा ते कृष्णाक अटॅच जावता अशें म्हणून हातू सांगिल्लें आसा कारण आमकां कृष्णाल पोझिशन कसो आसा ते गोत आसा आणि जे आसा ते मेंटेनन्स जे आसा ते कॉस्मिक अँड पर्सनल लेवल दोन्ही हातूंत जे आसा कृष्ण आमगेले मेंटेन करता आणि नेक्स्ट आणि कसं सांगिल्लें आसा म्हळ्यार की देवान सांगिल्लें आसा की हांवें जे वेदांत आसा आणि वेदांत आसा ते हांवें कंपायल केलेलो आसा आणि हांव म्हाका गोत आसा वेद कसो आसा हे सगळें म्हाका गोत तर दॅट वे कृष्णा इज टेकिंग केअर ऑफ ऑल लिव्हिंग एंटिटीज आणि हाजी लास्ट सेक्शन आसा हे 15 चॅप्टराचे ते वर्स नंबर 16 to 18 जे वेदास अँड वेदांत हाजे बद्दल सांगिल्लें आसा हाजी समरी जे सांगिल्लें आसा की लिव्हिंग एंटिटी कंडिशन हातूंत जे आसा ते कशी जे आसा ते फॉलेबल आसा आणि नंतर लिव्हिंग एंटिटी आसा ताणे जे आसा इनफॅलेबल जावच्याक कसो करता आमगेले जे स्वतंत्र आसा स्वतंत्रता जी आसा ते कृष्णाल जे डिझायर आसा ताका घेवन आमी स्वता जे आसा भक्ती योगांत संलग्न जावन कृष्णाल भक्त जावन आमगेले जे फॉलेबल कंडिशन आसा ताका इनफॅलेबल करता म्हळ्यार आमी पतीत अवस्थेंत आसा ते बद्ध अवस्थेंत आसा काय बद्ध अवस्थेंतल्यान आमी मुक्त जावता आणि जे आसा ते
both these transcendental supreme person आणि सुपर सोल जे असं ते कोण असं कृष्ण असं आणि कृष्ण जे असं ते कसं करता तिन्ही जग जे असतं जे जे असं ते मेंटेन करता कृष्ण पूर्ण रूपान जे असं ते कंट्रोल करता तर हा जे चॅप्टराचे जे सुरुवात श्लोक असं ते एक महत्वपूर्ण श्लोक असं ऊर्ध्व मूलम अधम शाखम अशी हे जे असं तांतू सांगितलं असं की आम्ही हे जे भौतिक जगांतू राबताची ते एक भौतिक जग असं ते स्पिरिच्युअल वर्ल्डाचे एक रिफ्लेक्शन असं आम्ही रिफ्लेक्शन केन्ना खंय पळयताची आम्ही खंयचे तळ्या लागीं गेल्यार थंय उदक आसा आणि थंय झाड एक उरल्यार त्या झाडांतू आमकां त्या झाडाचे रिफ्लेक्शन दिसता प्रतिबिंब दिसता आणि हे बनियन ट्री कशी उरता त्या बनियन ट्री बद्दल हांवें सांगिल्लें आसा ते बनियन ट्री जे आसा ताचे मूळ जे आसा ते वयर आसा आणि शाखा जे आसा ते सकल आसा उल्ट आसा ताजे तशीच हे जे भौतिक जगत आसा त्यावर एक असं असं ऍक्च्युली इट इज अ रिफ्लेक्शन इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ दिस स्पिरिच्युअल वर्ल्ड तर हे जे आसा हे जे रिफ्लेक्शन आसा ते ऍक्च्युली एकदम सान आसा तशी पळयल्यार कंपेयर टू आध्यात्मिक जगत भगवंताले टोटल क्रिएशनांतू 25% मात्र भौतिक जगत आसा आणि बाकीचे जे आसा ते कसं आसा आध्यात्मिक जग आसा तर अशी जे आसा ते आम्ही पळयतात की हे जे आसा ते एक बनियन ट्रीक हाची जे आसा कंपॅरिजन अशी करून सांगिल्लें आसा तर आमगेले ऍक्च्युली हे जे आसा प्रॉब्लेम कसो आसा ते म्हळ्यार आमी कृष्णाक जे आसा ते पूर्ण रितीन अजून शरणागत जालेले ना आणि म्हणून जे आसा आमकां ते भौतिक जगाचे ते आकर्षण सॉरी आध्यात्मिक जगाचे आकर्षण आसा ते अजून पर्यंत आमकां आकर्षण जायना कारण आमी आमगेले एक पाय जे आसा अशें म्हणटा की आमगेले एक पाय जे आसा ते कसो आसा एक पाय भौतिक जगात आसा आणि एक पाय जे आसा ते आध्यात्मिक जगात दोज हू आर प्रॅक्टिसिंग तर ते जे आसा आमकां ऍक्च्युली कसं म्हणटा की आमी केन्ना डिटॅच जातले आमगेल अट्रॅक्शन हे भौतिक जगांतू जे आसा ते जेन्ना कमी जातले तेन्ना आमकां जे आसा आध्यात्मिक जगाचे अट्रॅक्शन जे आसा ते आमगेले वाडतले आणि तेन्ना आमकां जे आसा ते भौतिक जगाचे जे आकर्षण आसा ते हगूर हगूर कमी जातात आता ह्या स्टेजांतू आम्ही जे आसा भौतिक जगात मस्त आकर्षण आशिल्ले निमित्त आम्ही हाकाच सगळं फायनल हे मानतात म्हणजे हातूंत सगळं सूख असं अशी मानतात पण अशी सांगल्या की हे जे सूख असं ते कसं असं अशाश्वतम असं म्हणजे टेम्पररी असं आणि आमकां तितले आमगेले की कसले खंयचे प्रकारचे सामर्थ्य आसा बुद्धी आसा धन आसा नाजाल्यार खंयचे प्रकारे ऐश्वर्य आसा ते सगळे जे आसा ते कसं जाता आमकां आमी जेन्ना आमगेलो मृत्यू जातालो त्या टायमार आमकां जे आसा हे सगळे जे आसा ते सोडचा पडटले आनी आमकां सोड जे आसा ते सगळे म्हळ्यार आमगेले कांय उरचना आमी फक्त आमी जे भक्ती करपाची ते भक्ती मात्र आमगेलो जे आसा ते मुखारी आमगेले जर्नीतून आमकां हे साध्य जाता मेळटले तर ताजे उदाहरण दिवपाची अशी हांवें एक उदाहरण सांगिल्लें आसा की एक मनुष्य जे आसा तो एक हॉटेला वता
आणि हॉटेला गेली नंतर ताका जे आसा ते हॉटेल लायक आवडता आणि हॉटेल आवडता म्हणून तो कसं करता हॉटेलान तू हॉटेलाचे तागेले जे रूम आसा ते रूमान तो मस्त अरेंजमेंट करता लायक हे हाड दवरता वस्तू हाडता आणि अल्टरेट करपाक प्रयत्न करता अशी कोण जे आसा ताका मॉडिफाय करून तांचो आनंद घेवचो प्रयत्न करता पण कसं जाता एक दिवस ताका ते हॉटेला रूम जे आसा ते खाली करता पडटले आणि ताका तांतुल्यान तागेली टर्म जाली नंतर तांतुल्यान भायर येवका पडटले तागेले कितलेश जाली कितले तागेले दूड उरले कितले हे जाले तरी ताका म्हळ्यार एक ना एक दिवस तांतुल्यान भायर पडका पडटले तशीच ही आमगेले वरे जी आसा परिस्थिती जी आसा ते तशी आसा तर आमी जे आसा ते आमकां वरे जे आसा ते कसं करता पडटले हे सगळ्यो वस्तू जे आसा ताजे एक ना एक दिवस आमगेल हातान धुवन वतले आणि आमकां आमगेले कांय उरेश ना तर एक पंत आणि एक अशी उदाहरण आसा की एक पंत आणि एक अशी राज आशिल्लो तो एकदम यंग आशिल्लो तेन्ना ताका मस्त हे मेळ्ळें मस्त ताणें मस्त राज्य विंगड राज्य जे आसा ताणें कॉन्कर केलें आणि मस्त राज्य ताणें हासील केलें आणि ताजे निमित्त जो आसा तो मस्त फेमस जालो तर एट द एज ऑफ 32 जे आसा ही ताका जे आसा कडेन डिसीज जालें आणि डिसीज जाले नंतर ताका डॉक्टराक व्हेले नंतर डॉक्टरान सांगलें की आतां जे आसा तुका कसं करपा पडटलें तुगेले मृत्यू आसा 5 दिवसान तुगेलो आतां मृत्यू जातले अशी म्हणून जे आसा ते डॉक्टरान ताका सांगलें त्या डॉक्टरान सांगिल्ले नंतर ताण जे आसा तागेले जे सेनापती आसा ते सेनापतीक ताणें आपयलें आनी सांगलें की अशी अशी आसा आणि 5 दिवसान म्हगेलो आतां मृत्यू जावचो आसा ते मृत्यू जाले नंतर म्हाका केन्ना स्मशाना व्हरतले ते स्मशाना व्हरता आसतना आणि स्मशाना व्हरतले आनी म्हाका क्रिमेट करतले तेन्ना तुमी जे आसा हांव सांगता तशी करता अशी तांणी तो राजा जे आसा तो सांगता राजपुत्र तो म्हणटा की खंयच्याय डॉक्टरान म्हाका ट्रिटमेंट दिल्या तांणी जे आसा कसं करता म्हाका क्रिमेशनाक व्हरता स्मशानभुमी व्हरता तांणी व्हरता अशी म्हणून तो एक कंडिशन सांगता कडेरी तांगेले मिनिस्टर म्हणटा जी जायत आमी तशी करतात म्हणून कडेरी तांणी म्हणटा सेकंड कंडिशन हांव कितले कॉन्कर करून मस्त हे जे धन एकत्रित केलेलं आसा कसले भांगर आणि सिल्वर हे सगळे एकत्र केलेलं आसा ते कसं करता मिगेले जे स्मशानावरची जो रस्तो आसा ते रस्त्यार ही सगळं उडोवता सगळं ते स्प्रेड करता आणि म्हाका तशी ते हांगा व्हरता अशी कोण म्हाका क्रिमेशना व्हरता अशी म्हणून राजपुत्र जे आसा ते मिनिस्टरा सांगता कडेन तांणी म्हणटाची जायत आमी हे बरें करता कडेरी आणि एक म्हणटा की म्हाका केन्ना हे करतले अग्नी दितले ते अग्नी दिवचे पयले तुमी कसं करता म्हगेले हात जे आसा ते ओपन करता ओपन कंडिशनान तूं म्हगेले हात दवरता आणि हात ओपन दवरिले नंतर कडेरी कसं करता म्हाका हे करता अग्नी दिवता अशी म्हणून जे आसा ते राजपुत्र ते मिनिस्टराक सांगता आणि डॉक्टरान सांगिल्ले निमित्त प्रमाणे जे आसा कसो जाता आफ्टर 5 days ही डायज आणि ताका क्रिमेशनाक व्हरता आसतना द सेम वे द मिनिस्टर्स अरेंज द वे ही हॅज डिझायर तेन्ना ताजेन अशी तांदू ताजी हातू जे आसा 3 हे ताण जे कंडिशन घाल्या त्या 3 कंडिशनाचे तात्पर्य अशें आसा की खंयचे व्यक्ती जे आसा डॉक्टर वरे उरना कसले उरो खंयचे व्यक्ती जे आसा
आमकां कसं करचें जाता आमकां हे मृत्यूंतल्यान आमकां हे करचें जायना ताका वाचूचें जायना आमकां मृत्यू जे आसा ते खंडीत येता अशी हे फर्स्ट हे सांगता सेकंड म्हळ्यार हांव जे धनसंपत्ती एकत्रीत केलेली आसा ताजी कांय व्हॅल्यू ना ताजी कांय मोल ना म्हळ्यार मिगेल प्राण केन्ना शरिरांतल्यान वताले तेन्ना ताजी कांय किंमत उरेशना ते म्हळ्यार रस्त्यार अशी उडयले ताजी किंमत कशी उरता काही हे ना तशी ताजी किंमत जाताली म्हळ्यार मिगेल खातीर मिगेल प्राण गेले नंतर ताजी काही किंमत ना इट हॅज अ झिरो व्हॅल्यू आणि थर्ड म्हळ्यार हात ओपन करच्याक सांगता ते म्हळ्यार कसले की म्हाका जे असं म्हळ्यार कोणचे खंयचे व्यक्तीक कसले घेवन वचचे जाय खाली हात आहे खाली हात जायगा म्हणटात न्ही त्या प्रमाणे ताका जे आसा प्रत्येक मनशाक कसं करता ताका जे आसा ते हे अशी स्टेजान तुल्यान बसता आणि तो कसले तागेले ओटू कसले वर्ष ताका जावे तर हेच जे आसा हे भौतीक जगाचे हे आसा म्हळ्यार आमी भौतीक जगांतले आमी आनंद घेताची पण कृष्णान सांगिल प्रमाणे भौतीक जगांतू आमी केन्ना अटॅच जावचे ना आमकां डिटॅचमेंट खंयचे क्षणाक आमी समजा आमकां डिटॅच जावचे म्हळ्यार खंयचे क्षणाक आमकां कळ्ळें समजा की आमगेलो आतां मृत्यू जावचो तर आमकां डिटॅच जावच्याक वेळ लागता म्हणून ना तुरंत जे आसा ते आमी तांतूंतल्यान डिटॅच जावेत अशी आमगेली कंडिशन उरता आणि अशी जे आसा ही फर्स्ट 5 वर्सांतू जे आसा हे हातू सांगिल्लें आसा आणि तांतू थर्ड हे फिफ्थांतू अशें सांगिल्लें आसा की ताजे खातीर आमी भौतीक जगांतल्यान आध्यात्मीक जगांत वचचे खातीर आमी कृष्णाक शरणागत जावपाक कृष्णाक शरणागती घेतिल्या नंतर कसं करतले कृष्ण आमकां तशी बुद्धी दितले ताजेन आमी आमगेली भावना जी आसा ते मृत्यू काळाक कसं करतले आमी शुद्ध दवरतले आणि आमकां जे आसा ते आध्यात्मिक जगा वचच्याक कश्ट जावचे ना तेन्ना मातसो लोक म्हणटाचे की आमी जे आसा आध्यात्मिक जगाक कसले वचता आमी भौतीक जगांत आनंदीत आसा आमगेलें सगळं आसा आमकां काही हे ना कारण आमी काही पळयलें ना आमी पळयलें ना तर आमी कशी विश्वास दवरता तर जे आसा पण कृष्ण कसं सांगता की तांतू आतां नेक्स्ट तांतू जे आसा 7 to 11 याने न तद भासते सूर्य न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम सिक्स्थ जे वर्स आसा 15th चॅप्टराचे तांतू कृष्ण जे आसा ते म्हणटा की आणि एक जग आसा जे आध्यात्मिक जग आसा जे मिगेल जग आसा थंय हांव रावता तर त्या जगान जे आसा तसं त्या जगांत जे प्राणी आसा जी लिव्हिंग एंटिटी आसा तांकां कसले की तांकां जे आसा ते जिवीत जावच्याक तांकां सूर्य ना चंद्र हाजी किरण ताजी किरणाची आवश्यकता ना कारण सूर्य आणि चंद्र किरण जे आसा ते कसले आमकां भौतीक जगांत कसले जाय आमगेले जे आतां रात्र जाल्या नंतर कसं जाता अंधकार जाता आणि सूर्य दिवस आयल्या नंतर कसं जाता उजवाड जाता तर हे द्वंद्व आसा भौतीक जगांत केन्ना उजवाड आसा केन्ना अंधकार आसा अशी हे जे द्वंद्व आसा ते द्वंद्व जे आसा ते
आध्यात्मिक जगांतू ना. आध्यात्मिक जगांतू प्रत्येक सान ऍटम वरे सेल्फ इल्युमिनेटिंग स्वतः जे असं ते प्रकाश दिता आणि ताजी निमित्त ते कसं असं प्रज्वलित असं. तर ताजी निमित्त जे असं ताका कसले हाजी सूर्य आणि चंद्र हाजी गरज पडना. आणि एक अशी सायंटिफिक हे सांगतात की सूर्य आणि चंद्राना ताजे निमित्त कसं जाता आमकां धनधान्य जे असं ते मेळटा. धान्य मेळटा आमकां आणि आमकां ताजे निमित्त जिवीत राबताची. तर हे जे आसा ते आध्यात्मिक जगांतू जरूर पडना. कारण आध्यात्मिक जगात कसं जाता आम्ही इच्छ करताचे आणि आमची इच्छा पूर्ती तुरंत जाता. अशी मिगेल धाम असं त्या धामान तू गेली नंतर कसं जाता आमकां परम आनंद ताची अनुभूती जाता. म्हणजे तांतू जे आसा ते दुःख जे आसा ते आमकां पुरेश ना. आमकां जे आसा ते कसं जाता आमी एवरी टाइम आमी जे आसा ते कसं जातले आमी आनंदीत उरतले. तर अशी जे आसा ते एब्सोल्यूट जे वर्ल्ड आसा ते कसं आसा ते मिगेल आध्यात्मिक जगत आसा. आणि ताजे खातीर जे आसा ते भौतीक जगात आमी जशी स्ट्रगल करता तशी आमकां जे आसा आध्यात्मिक जगांतू स्ट्रगल करचे जरूर पडना. तर कृष्ण जे आसा ते नंतर 7th वर्सांत जे आसा ते सांगता की ममैवांशी जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृती स्थानी दर्शते. तर जे सगळे जीव जे आसा ते कसं आसा ते मिगेले अंश आसा आणि ते सनातन आसा. आणि कर्षती म्हळ्यार कसले दे आर एक्चुअली अनहॅपी. तर हे जे आसा आम्ही भौतिक जगात आशिल्ले नंतर आम्ही हॅपीनेस आणि अनहॅपीनेस कारण आम्ही द्वंद्वांत आसा तर आमकां जे आसा हॅपीनेस आणि अनहॅपीनेस जे आसा ते ताजे आमी हे करता अनुभव करता. तर हॅपीनेस कसं आसा कोणाक विचारलेलं तांणी सांगता की आर यू हॅपी तर कोणे म्हणटा येस येस वी आर हॅपी. पण ताका तशी पळयल्यार दुःख उरेश नावे दुःख उरता. तरी तो म्हणटा कसले आय एम हॅपी आय एम डुईंग वेल आय डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लेम अशी म्हणून जे आसा तांणी जे आसा सांगताची. तर हॅपीनेस म्हळ्यार कसले आनंद म्हळ्यार कसले तर अशी सांगताची की भौतिक जगांतू आमी केन्ना कश्ट घेताची आणि कश्ट घेवन जे आसा ते आमगेर सफरींग जाता आणि सफरींग घेतले नंतर त्या पिरियड जाले नंतर आमकां खंयची वस्तू मेळ्ळ्यार कडे कसं जाता आमकां आनंद जाता. तर आनंद येवचे खातीर आमकां कसं जावका आमकां सफरींग करता पडटा. सफरींग जाली नंतर जे आसा तांतू कसं जाता आमकां आनंदाची अनुभूती येता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. ते कशी ते अशी म्हळ्यार की आमकां जे आसा ते मस्त ताण आयल्या आणि आमकां जे आसा ते उदक जाय आमकां ताण आयिल्ल्या फर्स्ट क्विन्स करच्याक तेन्ना कोणेक आमकां एक सान एक ग्लासा उदक भर दिल्यार कसं जाता आमी इतलं हे जाता आनंदीत जाता. पण कोणाक जशी एक डेझर्टांतू असो तांतू कसं असो उदक उरना मस्त कमी उदक उरता.
त्या डेझर्टान तू पण तुमकां उदक दिल्यार तुमकां मस्त आनंद जाता कारण ते तुमकां सफरींग आसा आणि तुमगे सफरींग जे आसा ते उदक पिले नंतर कमी जाता अँड यू बिकम्स हॅपी पण त्याची मीन्स देर इज अ स्ट्रगल दॅट सफरींग इज स्ट्रगल आणि ताजे नंतर तुमकां कोणे उदक दिले नंतर ते उदक घेतले नंतर ताजे तुमकां कसं जाता आनंद जाता पण त्याची तुम्ही उदक कोणाला पोट भरिल आसा पोटाक काही जाग ना त्या मनशाक दिल्यार तो इतलो एप्रिशिएट करेश ना कारण ही इज ऑलरेडी हॅपी तशी जी आमकां आमगेले आम्म जे आसा ते केन्ना आमी मस्त आमकां भूक लागल्या मस्त हंग्री आसा की तेन्ना आमकां आम्मान समज जेवण करून दिल्यार तितलें लायक जेवण आमकां जें आसा टेस्टी लागता कारण जें आसा आमकां ते गरज आसा शरिराक आमकां वी आर सफरींग बिकॉज ऑफ नॉट हॅव्हिंग फूड आणि तेच फूड जे आसा ते कसं जाता आमकां एकदम टेस्टी लागता भले सिंपल जेवण उलयता पण ते वरी आमकां आमगेले हंगर क्विंच करता म्हणून जे आसा तातूंत आमकां जे आसा ते हे जाता आनंद आणि एक उदाहरण म्हळ्यार मस्त जे आसा खंयची प्रांतांत तूं मस्त गरमी आसा आणि थंय तुम्ही तागेले खातीर एसी लावन दिल्यार ताका कसो जातलें आनंद जाता म्हाका जे आसा हॅपीनेस आय गॉट हॅपीनेस बिकॉज ऑफ एअर कंडिशन पण त्याची खंयचे एकदम कूल स्वित्झर्लंड नाल्यार कॅनडा अशी एकदम कूल जे हे आसा प्रांत आसा खंय -15 डिग्री -20 डिग्री आसा थंय जे आसा कोणे एसी दिल्यार तो कसो करतलो तुमकां हे करतलो कोप करतलो तो म्हणटलो पयलीं थंडी आसा आनी कसो तूं एसी लायता तर अशी जी आसा हे हॅपीनेस जे आसा ते कसो आसा हे नेहमी जे आसा की आमकां कसं मेळना आणि मेळिल्ले नंतर जे आसा ते ताजे मेळिल्ले नंतर ताजे जे आनंद आसा ते आनंद दॅट बिकम्स अवर हॅपीनेस तर हे जे आसा ताका जे आसा ते कृष्ण म्हणटा की वी हॅव टू ट्रान्समायग्रेट in these 6 to 11 verses he's saying that we have to transmigrate in order to reach to the real happiness जे कृष्ण आमकां दिते आसा आता कृष्ण आमकां जे आसा ते कसं करता सगळी वस्तू जे आसा ते प्रोवाइड करता आणि कृष्ण जे आसा तोच मालीक आसा आणि तोच आमकां दिता आणि हे आमकां केन्ना कळटा तेन्ना आमगेले प्रोप्रायटरशीप आसा म्हळ्यार आमी लेखता की आमगेले कसो आसा पण आमकां केन्ना कळटा की कृष्ण तागेले आसा ते आमकां तो दिता तेन्ना आमी ह्या बद्ध अवस्थेनू जे ट्रान्समायग्रेट करता साध्य आसा तर तशी पळयल्यार आमी कसं क्रिएट केल्या ह्या भौतीक जगान आमकां जे उदक मेळटा ते उदक जे आसा कृष्णाल प्रकृती आसा प्रकृती म्हळ्यार दक्षिण प्रकृती भगवंताले अध्यक्षते अंडर जे आसा ते कार्यरत जाती आसा आणि ताजे निमित्त कृष्ण कसं करता कृष्ण आमकां शुद्ध उदक दिता तशें पळयल्यार ओशनान तूं कितली लिटर उदक आसा आता पळयल्यार ते ओशनांत उदक खंयच्यान आयलें ते कसं केलें देवान अरेंज केलें ताजे प्रोपरायटर देव आसा ताजे नंतर हे ओशनांचे सॉल्टी वॉटर आसा
ते कृष्ण कसं करता ते वेपोरायज करून क्लाउड क्रिएट करून शुद्ध करून आमकां पावसा हाजे रुपांतुल्यान रेनान आमकां कसं जाता कृष्ण जे आसा ते आमकां उदक प्रोवाइड करता. तर आमगेले प्रत्येक गरज जी आसा ते कृष्ण आमकां दिता आणि ताजे खातीर आमी हे प्रोपरायटरशीप आसा आमगेले ते केन्ना आमी आमगेले आसा अशी केन्ना देखशना. ताजे तांतू एक प्रभुपादा टायमाचो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आयलो प्रभुपादा मेळच्या आणि प्रभुपादा मेळच्या आयलो तेन्ना प्रभुपादाने तागेले शिष्यान तागेलें नांव सांगलें ते तागेलें इंट्रोडक्शन करून दिलें हो अशें आसा एक मातसो व्हड इंडस्ट्रियलिस्ट आसा आणि हांगेले हे नांवार जे आसा ते कंपनी आसा हांगेले नांव हांगेले जे सरनेम आसा तांचे कंपनी हांगेली सिमेंट कंपनी आसा अशें म्हणून तागेलें इंट्रोडक्शन जे आसा ते प्रभुपादा शिष्य प्रभुपादाक त्या मनशाले कन्न दिता आणि ते कन्न दिले नंतर प्रभुपाद ताका म्हणटा फर्स्ट सेंटेन्स यू आर अ थीफ अशें म्हणून प्रभुपाद ताका सांगता ते तो एकदम हे जाता तो म्हणटा अरे वी आर एक्चुअली डुईंग म्हळ्यार आमी समकन बिझनेस करताची पण आमी कशी थीफ जाले तर प्रभुपादान सांगले तुम्ही जे आसा ते सिमेंट जे आसा ते कशी करताची तुम्ही जे आसा ते देवान जे प्रकृती केलेली आसा जे माउंटन आसा ताजे ब्रेक करून ताजी रॉ मटेरियल हे करून ताका कन्वर्ट करून कडेर जे आसा ते तुम्ही कसं करताची ताका सिमेंटान रुपांतर करताची तेन्ना तुम्ही जे आसा कसं करताची हे प्रकृतीचे वस्तू आसा ते तुम्ही चोरी करताची आणि तुमगेल्या नांवार विकताची तुमगेलें नांव फॅमिली नांव घेवन तुम्ही जे आसा ते विकताची तर तुम्ही ताजे खातीर चोर आसा अशी प्रभुपाद ताका एक्सप्लेनेशन दिता तेन्ना तो म्हणटा ना ना आमी बरें काम करताचे आमी केन्ना अशी हे करनाची आणि आमी वर्सान तूं बरे कामा खातीर डोनेशन बरें दिताची तेन्ना प्रभुपाद म्हणटा की यू आर अ स्मॉल थीफ म्हळ्यार तूं बरें बरें करता आनी चोरी बरें करता तर यू आर अ स्मॉल थीफ ओके ऑल रायट यू आर अ स्मॉल थीफ बट स्टील यू आर अ थीफ तर अशी जी आसा सांगिल्ले नंतर प्रभुपाद ताका म्हणटा की युअर कंपनीज नेम शुड नॉट बी युअर सरनेम अँड सिमेंट युअर कंपनीज नेम शुड बी गोविंद सिमेंट because Govind is a provider of this material. So Krishna is a real owner and whosoever actually steals anything and he is not offering to the Lord. Whosoever म्हळ्यार खंयचेय मनुष्य जे आसा ते ह्या प्रकृती पासून घेतिल्ले नंतर ताची प्रोपरायटरशीप म्हणून क्लेम करता तो कसं जाता तो मनुष्य जे आसा ते एक थीफ जाता आणि ते थीफ जाले नंतर तो थीफ तशी तो हे जाता कृष्ण जे आसा ते केन्ना जे आसा ते कसं आसा ओरिजिनल प्रोपरायटर जे आसा ते कृष्ण आसा आणि कृष्णाले एनर्जी आसा ते कसं जाता सगळे कडेन जे आसा ते हे स्प्रेड जाली ताजे खातीर कृष्ण जे आसा ते आता 15th जे आसा 12 to 15th जे आसा तांतू कृष्ण जे आसा ते कृष्णा जे आसा पोझिशन एज अ मेंटेनर कृष्णा इज अ मेंटेनर ऑफ एवरीवन आणि कृष्ण जे आसा हे अर्जुना सांगता आसा
की तुका दिसता अशी की लोक जे आसा ते स्वता अरेंजमेंट करून मेंटेन करपाची, पण फायनली एवरीथिंग इज कसं जाता, हांव जे आसा ते प्रोवायड करता. तर ताजे खातीर जे आसा आमी जे आसा आमगेले पोझिशन आमी कसं आसा ते आमी कसं करता, आमी जाणून घेवका की आमी जे आसा ते एक्चुअली जे आसा ओरिजिनल प्रोप्रायटर ना, आणि कृष्ण जे आसा ते ओरिजिनल प्रोप्रायटर आसा. आणि कृष्ण जे आसा ते कसं करता, आमकां मार्गदर्शन करता. मार्गदर्शन करून कृष्ण जे आसा ते आमकां तो कसो आसा एक्चुअली परमात्मा रूपान तो आमगेले हृदयांत जे आसा ते स्थित आसा. हं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृती ज्ञान अपोहनमच्या वेदेश सर्वम अहमेव वेद वेदांत कृत वेद विदेहच्या. This is what is a 15.15 verse. तांतू जे आसा कृष्ण सांगता की हांव कसं आसा प्रत्येकाले हृदयांतू एक परमात्मा रूपान जे आसा ते कसं आसा तांतू स्थित आसा. आणि फ्रॉम मी कम्स रिमेंबरन्स नॉलेज अँड फॉरगेटफुलनेस. तर आमगेले कसले आसा, आमी केन्ना केन्ना म्हणटा की म्हगेली मेमरी शार्प आसा, ना म्हगेले मस्त नॉलेज आसा, नाल्यार केन्ना कोण कोण म्हणटा की म्हाका मस्त विसरचे जाता. तर हे सगळे जे आसा ते कसं आसा, ताजी कंट्रोल जे आसा ते कृष्णा लागीं आसा. अशी हांवें तूं ह्या वर्सान तूं कृष्णा क्लियर कट जे आसा ते सांगता. आणि हातूं जे आसा वेदांत, आय एम द कंपायलर ऑफ वेदांत अँड आय एम द नोवर ऑफ द वेदा. अशी जे आसा ते एंडाक कृष्ण जे आसा ते सांगता की आय एम बेसिकली आय एम द वेद जे आसा ते हांवूच आसा. आणि ताची हे जे आसा ते वेदांत आणि वेद हे जे आसा ते हांवूच आसा अशी जे सांगता. तर हे एक्चुअली आमगेले जे हे वॅल्युएबल कंडिशन आसा, हे आमी केन्ना कृष्णाक शरणागत जातले तेन्ना आमकां हे वेद आणि कृष्ण कशी ताजी स्रोत आसा हे आमकां कळटलें. जो पर्यंत आमकां हे प्रोप्रायटरशीप ताचे हे आसा, ताजी तशी भावना आसा, तो पर्यंत जे आसा कसं जातलें आमकां हे कळीच ना. कारण कृष्णा इज सिटेड एज अ सुपर सोल विदीन आवर हार्ट. आणि आमी केन्ना आमगेले कसं आसा की केन्ना लेखल्यार ही विल गिव कसं करतलो तो, ही विल गिव अस फॉरगेटफुल. आणि आतां आमगेले तशी पळयल्यार परिस्थिती तीच आसा. अशी प्रभुपाद एवरी टाइम लेक्चरान सांगता की मोस्ट ऑफ द टाइम कसं जाय की वी हॅव फॉरगॉटन our original constitutional position as servant of the Lord. आम्ही हे विसरिल्ल्यामुळे जे आसा कसं जाता, आम्ही जे आसा ते आमगेली ओरिजिनल स्थिती ती आसा आणि आम्ही हे सगळं विसरल्याची म्हणून जे आसा आमकां देवान बद्दल जे आसा ते पूर्ण ज्ञान जे आसा कसं जाता, एक ताजे बद्दल आकर्षण जायना. आणि आकर्षण झाल्यानंतर ते ॲज इट इज समजून घेवच्याक कसं जाता, कष्ट जाता. ताजे खातीर लिव्हिंग एंटिटी अशी म्हणटाची की लिव्हिंग एंटिटी शूड लिव्ह इन हार्मोनी विथ द डिझायर ऑफ द लॉर्ड. केन्ना
देवाल कशी इच्छा आसा त्या प्रमाणे आमी अशी हे केले नंतर कसं जातलें आमकां जे आसा ते कडेन आमकां कळटलें देव कृष्ण जे आसा ते कसो सांगता आसा. तर both in this world the Vedas, Krishna is celebrated as that supreme person who is a super soul. ते द नोवर म्हळ्यार जो वेदांत आणि वेद हाजे जे नोवर असो तो स्वता जे कृष्ण हांवूच आसा अशी म्हणून जे आसा ते जे सांगता ते हे 15th.15 जे आसा कृष्णान ह्या श्लोकांत जे आसा ते सांगिल्लें आसा. तर अशी हे जे आसा ते योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड हातूं हे कृष्ण जे आसा ते कशी कृष्ण जे आसा ते पुरुषोत्तम आसा. आता जे आसा आमी अधिक मासांत आसा आणि कृष्ण जे आसा कशी पुरुषोत्तम आसा ही इज हाऊ ही इज अल्टिमेट प्रोप्रायटर ऑफ एवरीथिंग हाजे बद्दल जे आसा आमकां सांगिल्लें आसा. हरे कृष्णा. शिल प्रभुपाद की जय. अनंत कोटी वैष्णव वृंद. कोणाक असो प्रश्न आसा आहे? हॅरी बोल. कोणाक कसले प्रश्न असल्यार त्यांनी अनम्यूट करणे विचारित प्रभूजी लगे. हरे कृष्ण.